दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांची पणजेच्या पुलीस मुख्यालयात बदली जाल्या। तशेंच IPS अधिकारी टिकम सिंग वर्मा हांका दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक पदाचो ताबो दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या। आयची दिसाची एक महत्वाची बातमी म्हटल्यार साऊथ गोवाची जी SP आसा सुनीता सावंत तिची ट्रान्सफर जावन ती पणजे हेडक्वार्टरान पावलेली आसा। तुम्ही जाणा आसतले की फाटले दिसांनी साऊथ गोवान कशे मॉलेस्टेशन केसीस आमकां पळोवपाक मेळिल्ल्यो, मागीर त्याच बरोबर फ्रॉड केसीस ह्यो केसीस पळोवपाक मेळिल्ल्यो। ह्याच फाटभुंयेचेर खंय तरी सुनीता सावंत जी साऊथ गोवाची SP आसा तिका एक वेळार CMन एक रिकॉग्नायझेशन अवॉर्ड सुद्दां दिल्लो, पूण तिका आतां साऊथ गोवाची जी SP आसा तिका पणजे हेडक्वार्टरान तिची ट्रान्सफर जाल्ली आसा। सो हे पळोवन खंय तरी असो प्रश्न येता की जे फाटले दिसांनी जे काही गजाली घडलेल्यो ते गजालींक लागून साऊथ गोवाची SP ट्रान्सफर केली काय कितें। आनीक त्याच बरोबर जो ANC एंटी नार्कोटिक सेलाचो जो SP आशिल्लो तिकम सिंग वर्मा हेजी ट्रान्सफर साऊथ गोवाचो SP म्हणून जाल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन साहिल बरोबर हांव गौरेश गांवकर।